की कॉलिंग अटेन्शन जे पळय विष्णू वाघान घातला हेका काय अर्थ ना। कारण विष्णू वाघान ह्याच्या आधी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो 2011 जेन्ना मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्वाचो पयलीं जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन हो जो मुद्दो पळय घेतलेलो त्या टायमार अशीच चक्काजाम आंदोलना संबंद गोंयभर जाल्ली। विष्णू वाघ जर खरो तर सेन्सिटिव्ह जर आसलो ह्या विशयाचेर जाल्यार तेणी जेन्ना मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर ह्या सरकारान जेन्ना जनतेचो विश्वासघात केलो, जो आपले सरकार सत्तेर येयल्या उपरांत जे पळय ग्रांट्स चालू केल्या काँग्रेसीन हे आमी बंद करतले म्हणून जे आश्वासन दिल्ले ते आश्वासनां हरताळ पासून ह्या सरकारान ते ग्रांट्स कंटिन्यू दवरले। जर विष्णू वाघ प्रामाणीक जर आसलो जाल्यार तेणी खंय तरी इमिजिएटली त्या टायमार राजिनामो दिवपाची गरज आसली, पूण राजिनामो न दिता सत्ता कशे तरेन भोगप हे जर पळोवंक जाय जाल्यार विष्णू वाघा कडसून पळोवपाक आयज मेळटा की सत्तेचो फायदो जी पळय फळां आसता ती आयज तेचो फायदो घेवप आनी एका वाटेन हे विशय मांडप हेचो आमी खंय तरी निशेध करता। त्या टायमार विष्णू वाघान मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन गाराणी घातलेली मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर। आमी सांगपाक सोदता, याद करपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान ताका की ही गाराणी खंय तरी आयज ह्या सरकाराक बांदपाक लागलेली आसा। ज्या वेळार हे लोक सांगताले की मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जर बदलले गेले, इंग्लीश मिडियम स्कुलांक जर ग्रांट दिली गेली जाल्यार खंय तरी मातृभाषा जी आहा हे मातृभाषेचो विसर लोकांक पडटलो। आतां खंय तरी हे लोक हे पळय जे चक्रव्यूह त्या चक्रव्यूहान हे सरकार आयज फसलेले आहा आनी भायर सरपाक ह्या सरकारा कडेन वाट ना। हेंच्यांनी जर तर सत्तेर येयल्या उपरांत इमिजिएटली जर ग्रांट्स जर कॅन्सल केल्ले जाल्यार हो विशय तेन्नाच काबार जातलो अशें आमकां दिसता। पुणून हेंच्यांनी ग्रांट्स कंटिन्यू दवरले आनी एक जे पळय चक्रव्यूह निर्माण केला त्या चक्रव्यूहांनी आयज फसल्या आनी आतां ते लोक फोर्साचे पळय लोक आहा ते आतां सबंद जितली स्कुलां आहा तितल्या स्कुलांक आयज हांगासर आमकां ग्रांट्स दी म्हणटा। हांगासर हे नवो कॉम्प्लिकेशन जे आहा ते खुद्द ह्या सरकारान वाडोवन घेतलेले आहा, माथ्यार मारून घेतलेले आहा आनी मतांक लागून खंय तरी आपल्या स्वार्थाक लागून खंय तरी हेचो आश्वासनाचो आपले दुरुपयोग केल्लो आहा। तेन्ना आमी मागता ह्या सरकारा कडेन की जाता तितल्या बेगीन हो विशय तो हांगा सोंपोवपाचो, कारण सेन्सिटिव्ह विशय आहा हो आनी अशी जर आंदोलनां परत जायत रावली जाल्यार खंय तरी पब्लीक एक इफेक्ट जाता आनी पब्लीक जी आहा ती सफर जाता शेवटी।